चलयेची कळ काडपाच्या प्रकरणात DIGचेर कसलीच कारवाय जावंक ना अशें कित्याक ताच्या जाग्यार हेर कोणूय आशिल्लो जाल्यार ताका मात सोडचें नसलें अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. DIGच्या केसीन कॉन्क्लुझिव्ह पनिशमेंट और कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पनिशमेंट जावंक ना. ताका हें करप, ट्रान्सफर करप इज नॉट पनिशमेंट. सर्वसामान्य मनशाक मॉलेस्टेशन एटेम्प्ट केल्लो जाल्यार ताजेर कितें ख्यास्त ताका भोगपाची ती ताका भोगूंक ना. म्हणटकर हिस्ट्री देन रिपीट्स. एक संवय आहा की एकदां जर पचलें जाल्यार दुसरोय म्हणटा आपुणूय करता तें पचतलें. सो एक क्लियर कट डेटरंट म्हणून सरकारान जी एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली ती थंय घेतली ना. म्हणून म्हाका दिसता तीच क्रायम रेप्लिकेट जाल्ल्या. सोरो पिवन म्हणटा ती गाडी चलोवपाकूच जायना. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशेंय विजयान मागला. एक्सिडंट जावन डेथ जाता इन दीस केस, पर्वरी केस, ते म्हणटा ते सोऱ्या खातीर न्ही म्हणून. पूण म्हाका दिसता की सोऱ्याचे अल्कोहोल टेस्ट जी आहा ती सामकी करूंकूच जाय. आनी वन हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट की सोरो पिवन तुका चलोवंक मेळूंक जायना. हांव सोरो पिवपी मनीस पूण आय एम ऑफ द ओपिनियन की सोरो पिवन चलोवंक जायना. सोरो पिवन तुवें घरा वचूंक जाय, तुवें एक कंपनी हाडूंक जाय कोण तरी जो पिना, नाजाल्यार तुवें पिवंक जायना. हे दीज आर इट्स एन इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन. गोंय म्हणटा तें एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी सगळ्या इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशनाक हे कायदे लागू आहा. ते भशेन प्रोग्रेसीव आमी जावपाक जाय. गांवांनी लोक घरां बांदतात आनी मागीर घर नंबर घेता. तुम्ही इतली बांदकामां कायदेशीर करतात, मागीर भोवमाची घरां कित्याक कायदेशीर जावपाक शकनात अशें विजय विचारता. सरकार कित्याक उलयता? अरे ती देवळां सकयल उरतली, तो कितें शिडी घालून देंवतलो? आनी ती देवळां कितें ती रोयन केदी व्हडली आहा रे ती, आनी ते स्वयंभू देवूळ मरे. मागीर हिंदू संस्कृती कितें कळटा आमकां? मागीर म्हणटा 4च घरां वता पूण 15 घरां इल्लीगल आहा. गांवांनी कोणाची घरां लिगल आहा? हांव भाटकार, हांगा आमी पळयलें मळकर्ण्या सगळे एंटायर हे एग्रीकल्चर म्हणून आहा. पूण घरां कितलींच आहा, एक वाडो आहा सारको. कोणाच्या घराक परमिशन आहा? खंयच्या गांवांनी परमिशन दिता कोण? ते बांदतात आनी मागीर हाऊस नंबर घेतात. हे कल्चर आहा मरे गोंयचें. सो तुमी आतां घरां मोडटले आनी मागीर म्हणटले तें इल्लीगल घर म्हणून. अरे तुमी रेग्युलरायझेशनाक इतलीं बिलां हाडटात, रेग्युलरायझेशन ऑफ दीस स्ट्रक्चर दॅट स्ट्रक्चर, ती रेग्युलरायझेशन जालें ना म्हणून कित्या वयल्यान सांगता तूं? सो म्हाका एक कळना की मंत्री थंय कित्याक वचना, बोमा कित्याक वचना, मुख्यमंत्री बोमा कित्याक वचना, ते लोकांक थंय वचून कित्याक मेळना? इंडियेचे भारत जावन कितें जावपाचें आसा, हाचो फायदो कितें अशें केलें जाल्यार विदेशांतले लोक आमकां हांसतले. संवसारांत 7 देशांची नांवां बदल्ल्यात आनी ही नांवां आयज आनी काल न्ही 50 वर्सां पयलीं बदल्ल्यात अशें विजयाचें म्हणणें. की इंडियाचें भारत जाता म्हणून. आतां इंडियाचें भारत जावन कितें जातलें नवें, आनी कित्याक तें जावचें? तूं म्हणटा म्हाका नाकाशें दिसता म्हणून. हांव तुका विचारता की कित्याक तें जावचें आनी तें जावन कितें फायदो जावपाचो आहा कोणाक? ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका एक अशें भंय दिसता की इंटरनॅशनली लोक हांसतले आमकां. तूं गुगलाचेर वच आनी चॅक कर कितले देशांनी आपलीं नांवां बदलल्या काय म्हणून. 100 कितले देश आहा? 140 मध्ये देश आहा काय 160? 160 देशांचे भितर 7च देशांनी नांव बदललां. सीलॉन म्हणटा पळय, सीलॉन म्हणून आशिल्लें ते श्रीलंका केलें 1972. कितें रे? सीलॉन आशिल्लें तें श्रीलंका केलें 1972. म्हळ्यार 50 वर्सां पयलीं श्रीलंकेक नांव बदललें. तें आमी आतां 50 वर्सां नंतर इंडियेन नांव बदलतात. सो कितें व्हडलें अजाप जातलें? ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका भंय दिसता की आमकां लोक हांसतले म्हणून. आनी इंडिया भारत जालें काय पब्लीक अशें म्हणटले म्हाका भंय दिसता. आय होप वी डोंट बिकम द लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड. इतली इंटरनॅशनल डिप्लोमसी करून, इतले कडेन भायर वचून नांव जोडून आतां जर लोक आमकां हांसूंक लागले कितें म्हणल्यार तुमी देशाचेंच नांव बदलता म्हणून. फॉर एवरी चेंज देर इज अ रिजन, देर इज अ पर्पज. Everything that is going to happen now before the Lok Sabha election done by the central government has the purpose only of elections. Anything you can attribute only to the elections. It is not a change done by Pramod Sawant.
इट इज अ चेंज डन बाय नरेंद्र मोदीज गव्हर्मेंट. सो जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा ज्याका इलेक्शन फेस करपाचें आहा तो जर कितें करता आतां ते इलेक्शना खातीरूच करता अशें निष्कर्ष काडचो पडलो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.